बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक नवो दीस आमकां सम्यान फोव केला आनी ह्या नव्या दिसा सकाळच्या वेळार बापूय सक्रामेंताच्या हजारपणांत रावून हो दीस आरंभ करूंक आमकां देवान कृपा दिल्या. ह्या खातीर सम्या जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन म्हणलें गीत आमी गावया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको 150 गीत संको K11 पेज 153. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगालिस्ता करताव स्तुती आराधन. जेजुराया मोगालिस्ता करताव स्तुती आराधन. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करताव नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करताव नमस्कार. पवित्रत्म्या पाराक्लिता सर्ताव स्तुती आराधन. पवित्रत्म्या पाराक्लिता करताव स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावताय कुरपेन भरताय सर्पण करताव नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कुरपेन भरताय सर्पण करताव नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. बापोवी सक्रामेंतांत आमच्या बसोद हजर जाल्ल्या सुम्या
तुझ्या दैवीक हजरपणांत आमकां रावोंक तुवें भाग फोव केल्या तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या काळजांत तूं निरंतरी बिडार करूंक आशेताय. आमकां तुज्या मोगाच्या वेंगेंत आरावन दवरूंक तूं आशेताय. देवी कृपेन आमकां भरून आमच्या दिसपडट्या जिवितांत तूं आमकां सोलोवन व्हरताय. तुज्या जिविताचें उतर सोम्या आमचे लागीं तूं उलयताय. त्या उतराच्या उजवाडान आमच्या मोतीचो काळजाचो काळोख तूं काडताय. आमचे जिवीत सोम्या उजवाडान तूं भरताय. जिविताचे वाटो आमकां तुज्या उतरा मुखांतर तूं दाखयताय. आनी सासणीक जिविताक आमी फुडें सरूंक आमकां तूं बळवंत करताय. ह्या खातीर सोम्या आयच्या दिसा तुका आमी अर्गां दिता. तुका आमी वाखणता. तुजी महिमा आमी गाता. सोम्याचें उतर ससनाक बाळटा तसलें उतर जावन आसा. त्या उतरा मुखांतर कितें सकड आमकां फोव जाता म्हणलें सत सोम्याच्या हजरपणांत रावून आज आमी वळखून घेवया. पवित्र पुस्तक आमकां देवाच्या उतराची सारकी समजूनय दिता. तें उतर कशें आमी स्विकार करीत जाय आमच्या जिवितांत म्हणलें आमकां सांगता. हेच पवित्र पुस्तकाची उतरां आतां आमी नियाळटा आसतना सोम्याच्या उतराचे सत वळखून त्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमी कृपा मागया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणात. सरस्परा तुजी उतरां ससनाक बाळटात. सर्वेस्परा तुजी उतरां ससनाक बाळटात. सरस्परा तुज्या उतरास एकाच उतरान हो संवसार तुवें रचलोय. सरस्परा तुज्या एकाच उतरान संवसार तुवें रचलोय. सरस्परा तुजी उतरां मोवाप्रास स्वादीक गोड. सरस्परा तुजी उतरां मोवाप्रास स्वादीक गोड. सरस्परा तुजें उतर म्हज्या वाटेक उजवाड. सरस्परा तुजें उतर म्हज्या वाटेक उजवाड. सरस्परा तुजें उतर आपूट भांगारा प्रास सड मन पिसवोवचें जावन आसा. सरस्परा तुजें उतर आपूट भांगारा प्रास सड मन पिसवोवचें जावन आसा. सरस्परा तुजें उतर मोतींतली चिंतनां आनी काळजाचे अत्रेक पारखूचें तसलें जावन आसा. सरस्परा तुजें उतर मोतींतली चिंतनां आनी काळजांतले अत्रेक पारखूचें तसलें जावन आसा. सरस्परा तुजें उतर म्हज्या पावलांक एक दिवो. सरस्परा तुजें उतर म्हज्या पावलांक एक दिवो. सरस्परा तुजी उतरां खरीं आनी विश्वासी. सर्वेस्परा तुजी उतरां खरीं आनी विश्वासी. सरस्परा तुजी उतरां म्हज्या विघ्ना अनवरांत बुजवण. सरस्परा तुजी उतरां म्हज्या विघ्ना अनवरांत बुजवण. सरस्परा तुजी नियमां सारकी आनी काळजाचो संतोष. सरस्परा तुजी नियमां सारकी आनी काळजाचो संतोष. सरस्परा तुजी उतरां उज्या सारकी आनी खडपां फुटोवन सुरे करच्या हातोड्या सारकी. सरस्परा तुजी उतरां उज्या सारकी आनी खडपां फुटोवन सुरे करच्या हातोड्या सारकी. सरस्परा तुजी उतरां जिवीत दिवची. सर्वेस्परा तुजी उतरां जिवीत दिवची. सरस्परा तुजी उतरां सतान आनी कुरपेन भरलेली. सर्वेस्परा तुजी उतरां सतान आनी कुरपेन भरलेली. सरस्परा तुजें उतर जिवें आनी क्रियात्मक. सर्वेस्परा तुजें उतर जिवें आनी क्रियात्मक. सरस्परा तुजें उतर दोन दरीच्या तालवार प्रास सड कातरूंक शकता तसलें. सर्वेस्परा तुजें उतर दोन दरींच्या तालवारी प्रास कातरूंक शकता तसलें. सरस्परा तुजें उतर प्राण आनी आत्मो मेकळे करूंक शकता तसलें. सर्वेस्परा तुजें उतर प्राण आनी आत्मो मेकळे करूंक शकता तसलें. सरस्परा तुजें उतर बऱ्या जिणेची तरबेती दिता.
सर्वेस्परा तुझे उतर बरे जिणेची तरबेती दिता. सर्वेस्परा तुझे उतर आमकां थारान दिवंक शकता. सर्वेस्परा तुझे उतर आमकां थारान दिवंक शकता. सर्वेस्परा तुजी उतरां सासणीक जिवीत दितात. सर्वेस्परा तुझी उतरां सासणीक जिवीत दितात. देवाचें उतर खरेंच वाट सत आनी जिवीत आमकां जावन आसा. सोम्यान आमकां ताच्या उतरा मुखांतर निरंतरी ताच्या कृपेन बरोवन चलोवन वेला. ह्या खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवन ताची महिमा आमी गावया. ह्या हिंदी गिता मुखांतर यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 30 आनी 6, पान संको 120 आनी 9, पेज 129, आई 36. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाए ज़मीन. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाए ज़मीन. हम गाए हो ज़ना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो ज़ना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. सोम्या आम्हा पातक्या पासो संवसारी तूं आयलोय. बापा सुद्दां वर्तो मोग तुवें आमकां उगडा पेकलोय. कुर्सा तुकाच तुवें बेठोवन दिलोय. त्या कुर्सार तुवें बरयल्या रक्ता मुखांतर आमची सडवण तुवें केली. सोम्या फातकांतली आमी आमकां धुवन तुवें नितळ केलें. हर एका बांदपासतना सुरखा तुवें आमकां दिली आनी तुज्या कृपेन जिवनचें भाग सोम्या तुवें आमकां फोव केलें. त्या खातीर आयच्या दिसा तुका आमी वाखणताव, तुका आमी वर्णिताव, वंदिताव आनी तुजी महिमा आमी गाताव. प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. हम गाए हो ज़ना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो ज़ना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. आमच्या सोम्याक
आमी अर्गां दिवन ताची महिमा घेता आसतना आज जल्मा दिवस संभ्रमच्या सरमच्या भावा भयणी पासत आमी सोम्याक वाकण थाव प्रत्येक जण आज जल्मा दिवस आचरण करतात. जोचेन जॉन विक्रोली टावन, स्टॅनी फ्रांसिस वास मिरा रोड टावन, लॅन्सी डिकुन्ना मँगलोर, रिवन कार्डोजा कारकोल टावन, आयरिन डिसोजा मणिपाल, आयवन कोड्डा आणि इयन कोड्डा वसई, नेविल सेरावो ठाणे, इयन मॅन्युएल फर्नांडिस नागोरी, झीटा डिसोजा कुलूर, आयरिन पिरेरा बंटवाळ. आमच्या सर भाव भयणींक आनी आयच्या दिसा जल्मा दिवस आचरण करच्या हर एकल्यांक आमी उल्हास पटयता आनी प्रत्येक जावन सोम्याच्या आशिर्वादां तांच्या जिविताचेर विशेश रितीन आज आमी मागता. हांगासर सभाजन आमकां अर्गां होगलाप दिवंक सांगला. आराधना वेळार सभारांच्या जिवितांत देवान वर्ती असर्या विस्मिता केल्यांत, खामनांतल्या सभारांक कामां फोव केल्यांत, कुटुंबांत सोडून आसल्या वेळार पक्षून जिवनचे भाग फोव केला. विशेश तराच्या कश्टांत दुखांत ओळख जाल्यार आमच्या भावा भयणींनी आमकां मागूंक सांगलेलें, तांची मागणी देवान आयकल्यांत. ह्या खातीर आमी आज अर्गां दिता. प्रत्येक तरान आज अर्गां दिता. फेलिक्स आनी जुलियाना नाजरेत क्रिस्तांपूर, तशेंच सिंथिया लुईस मुल्की यांच्या कुटुंबांत देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत सांगत आस. आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक जिवनांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत देवान आमकां वर्ती आशिर्वादां फोव केल्यान, ताच्या देण्यानी ताणें आमकां भरल्यान. केदींच ताणें आमकां सांडूं ना, केदींच ताणें आमकां सोडूं ना. बगार आमचो आदन ताणें आमकां सोलोवन व्हेला. ह्या खातीर सोम्याक आमी अर्गां पाठोवया. देवाचें उतर आमकां सांगता, रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत, रोमाघरांक बरयल्लें पत्र 8वा वस्वर 30 आनी 5व्या वळीतावन एक व्हडलें सवाल थंयसर सांग पावल करता. कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळीं करतलो? कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळीं करतलो? ह्या सवालांत एक व्हडलें सत आटापून आसा की सोम्या जेजूच्या त्या मोगातावन कितेंच आमच्या जिवितांत आमकां वेगळें करूंक शकना. म्हणजे सोम्या जेजूचो तो मोग तितलो बलिश्ट जावन आसा. तो मोग आमच्या जिवितांत केदाळ आमी अनुभव करता. कसलीच सकत ह्या संवसाराची आमकां त्या मोगातावन वेगळें करूंक शकना. तो म्हणटा मुखार, कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाना जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार, अपायी वा तलवार, हे कसलेच संगती क्रिस्ताच्या मोगातावन आमकां वेगळे करूंक शकची ना म्हणटा तो. ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. खंडीत जावन असले संगती आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. कश्ट आमकां आसात, अडचणी आमकां येता, दगदवणी आमी भोगता, खाना जेवणाचो नेसनाचो तत्वार, ह्या हेर कितें आमच्या जिवितांत अनुभव आमकां जाता. पूण म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या सर्वांचेर आमी जैत व्हरूंक शकता म्हणटा सा पावल सोम्या जेजूच्या त्या मोगा मरिफात. सोम्या जेजूचो तो विश्वासी मोग आमच्या जिवितांत गुडायन आमी जेदवा अनुभव करता, तवळ हर एका ह्या संगतीचेर आमी जैत व्हर जाता. तो म्हणटा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैम्यवर्त सक्ती वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ वा पातळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्याते आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळे करूंक शकचे ना. कसले संवसारी सकत आमचे वेळ जैत व्हरूंक शकना. हे सत्य आज आमी वळखून घेवया आनी त्या सोम्याच्या मोगांत सदांच ती रावोंक सोम्याचो आदार मागया. आमची हर एक ते सवां कितें आसात, आमच्यो गरजो कितें आसात, ते हर एक ह्या वेळार सोम्या मुखार आमी दवरया.
सभाजन आमच्या मध्ये आसात विशेष तरेचे अडचणी अनुभव करतात. आमच्या मध्ये सभाजन आसात बांदपासांत आसात, खंत बेजाराय आसा, दूख आसा, नस्ट अनुभव केल्लो आसा. वयवटात घाल्ले पयशे ताचो फळ फावतो मेळोवं ना. सभाराची कामां गेल्ली आसात. आमच्या सर भाव भयणीक ह्या वेळार आमी समर्पण दिवया. आज प्रत्येक तरान आमी मागता संतोष रेबेल्लो पंचीम तावन त्या गरजा पासत बऱ्या भलायकी पासत मागता रोजी आरान्ना मूडबेळ्ळे, सुनील सावियो रेबेल्लो पंजीम बऱ्या भलायकी खातीर मागता महेश कारकोल तावन, तशेंच एस्तेल मतायस मुखामार तावन, तांचें भुरगें पर्ल खातीर आमी मागता. सेंट सिप्रियन डिसोजा कॅन्सर पिडेंत आसा, ताका आमी समर्पण दिता. हर एक आमच्या भाव भयणींक, विशेष तराच्या विविध तराच्या पिडे शिरेंत आशिल्ल्या भाव भयणींक सोम्याक आमी ह्या वेळी पेटोवन दिवया. आनी सोम्याक आमी सांगया, सोम्या तुजो मोग व्हरतो, तुजो मोग व्हरतो सोम्या. त्याच मोगांत आमकां सदांच थीर रावोंक, घट रावोंक तुजी कृपा आमकां दी. तुज्या मोगांत आमकां बळवंत कर सोम्या म्हूण सोम्या लागीं आमी मागया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 30 पान संको 127 पेज 127 आई 34. तुझो मोग व्हरतो सोमिया, तुझो मोग व्हरतो धनिया, तुझो मोग व्हरतो सोमिया, तुझो मोग व्हरतो धनिया. सर्गी सोदळ बाल सांडून संवसारी आयलोय, कशे उपकार आठोव हांव तुजो. सर्गी सोदळ बार सांडून संवसारी आयलोय, कशे उपकार आठोव हांव तुजो. तुझो मोग व्हरतो सोमिया, तुझो मोग व्हरतो धनिया, तुझो मोग व्हरतो सोमिया, तुझो मोग व्हरतो धनिया. पर्वत आपले स्थान सोडून वेती, दोंगोर हालतीत, पण म्हजो विश्वासी मोग केदींच तुजे थावन हांव पयस करीस ना म्हूण सोम्यान आमकां बसयला. आनी त्या विश्वासी मोगांत ताणें आमकां थीर सांबाळला. हर एक आमच्या पिडे शिरेंत, आमच्या कश्टा दुखांत, आमच्या जिविताच्या अडचणींत तूं आमचे संगी आसा. त्या सोम्याक आमचें जिवीत आमी पेटोवन दिवया. ताची दया, ताची खाकूळट आमी मागया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवीक हांव गाता धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवीक गाता धनिया. पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवी गाता धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवी गाता धनिया. सोम्याची वडवीक गावन ताका अर्गां आमी दिता आसतना प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या असो आमच्या भाव भयणी समी उदास करून तांकां आमी भेटोवन दिवया.
सोम्या जेजून आमकां सासणीक जिविता खातीर आसला म्हळ्यार सत आमी वळखून घेवया. आनी तें सासणीक जिवीत आमच्या भावा भयणींक तो लाबोवन दी म्हणून आमी मागया. मागता आमी देवादीन हेराल्ड मेनेझस चेन्नईत, देवादीन आन्नी फ्लोरिना कामत उडपी, देवादीन पीटर मस्करेनस बन्नूर, देवादीन क्रिस्टीन साल्डाना कंजार, देवादीन डिलिमा आनी लोबो कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज मागता हांव डॉल्फी डिलिमा मंगळूर मागोवंक सांगला. लोबो कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागता हांव डॉल्फी लोबो आनी कुटुंबांत मुंबय तो मागोवंक सांगला. देवादीन संतान आनी अँटनी मस्करेनस दांडेली, देवादीन सायमन पिरेरा आनी क्रिस्टीन पिरेरा मुंबय, पुलगतेन आत्मे पासत आमी मागता हांव सिल्विया डिकोस्ता शांती नोरोना कुवेट, तशेंच मरिना पिंटो इस्रायल आनी आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. मागता आमी देवादीन रायमंड एलिझाबेथ वॉल्टर स्टॅनी आनी एरिक मोंतेरो बंटवाल टावन. दुसरो वर्स उडास आमी काडटा देवादीन जॉन बी लोबो सुरतकल कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज मागता विलियम डिसोजा मंगळूर हाच्या कुटुंबांत अंतरल्या पासत. तशेंच देवादीन थॉमस डी अल्मेडा उद्यावर आमच्या कुटुंबाच्या स सद्यांक अंतरल्या हर एक आमच्या भावा भयणींक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. तुजे मुखार सरपडून सोम्या तुका हांव आराधन करता. तूं देवाचो देव रायसो राय जावन आसाय, सदांच म्हज्या जिणयेंत रावून म्हाका सोलोवन व्हर म्हूण सोम्या लागीं आमी मागया. तुझे मुखार सरपडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सरपडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. देवा देवा सोतूं देव राया राया सोतूं राय, मुझे जिनियेन सोमिया तू म्हाका जाय. देवा देवा सोतूं देव राया राया सोतूं राय, म्हज्या जिणयेन सोम्या तूं म्हाका जाय. तुझे मुखार सरपडून सोमिया सोम्या तुजे मुखार सरपडून तुझे आराधन करता धनिया. आराधना करता सोम्या. तुझे मुखार सरपडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. तुझो मोग वरतो सोमिया तुझो मोग वरतो धनिया. तुझो मोग व्हरतो सोमिया तुझो मोग व्हरतो धनिया. तुका अर्घा दिता सोमिया तुझी वडवी गाता सोमिया. तुका अर्घा दिता सोमिया तुझी वडवी गाता धनिया. आमच्या समर्पणाचो गुर्तू जावन आमची तकली बगावन व साद जाला सस्तांगी प्रणाम करून सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया.
प्रवेश गीत आमी करूया. दैवी गायन बकांत A12 पेज 23. भक्ती नुरबेन तुका नावडता सोमिया, तिनवाशी काळजा उपकार मानता, जिणेत आमच्या तुझ्या विची देण्या सोम्या, किते पाटी आमी दे. मोका विज्ञान आमी तुझी स्तुती गाता, ओवी दिसायच्या मधुर गितां तुका आमी आजवा कंता, मोगाल सोम्या आमच्या. भक्ती नुरबेन तुका नावाटाव सोमिया, तिरवाशी काळजा उपकार मानता, जिणेत आमच्या तुझ्या विची देण्या सोम्या, किते पाटी आमी दी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोर आणि पवित्र आत्मा एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हणजे मोगाल बाबानो आणि भयणीनो, ह्या सगळ्यांच्या वक्ता आम्ही सव या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या जेजूच्या त्या पवित्र बलिदानांत वांटेल जावच्या खातीर. आयचे लितूरचे आमकां आमची जिनीस एक भूंय इटाल भूंय जावंक आपोवन दिता. ही आमची जिणी म्हणल्यार ती भूंय इटाळ जाणटल्या खातीर आमच्या स्वार्थान, मोस्त्रान, रागान इटाळ जायनासतना देवान ओपलेले ते बी फळां बरी जायनातल्या खातीर देवा लागचे आमी भोगसाने मागया. आनी ह्या पवित्र रितींत फावो तरी बरी वांटो घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव साथ सांगता. मनान चिंतन तना विसरून वाज धरून आनी बरें चलून हांवें जायती पातण्यां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासून तुगे सास ओंकार भरये सगळ्या आदिताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हणपात. मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचे भोगसाने मागता. आमच्या करण्यानी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुम्याची जी आवेची विनवणेन आमकां सोडून मेळ्ळो. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे एक पळयतात म्हणजे एकवटांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलोनू तिमोथेक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भोव मोगाच्या पुता, आतां सर वस्तूंक जीव दितेल्या देवा समोर आनी अधिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तीम उसरणी करून ताका साक्षिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमयतां. तुजे कायदे विश्वासीपणी पाळ
आनी स्वामी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यान खता विने आनी आक्षेपा विने जिये. देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तो रायासो राय आनी धन्यासो धनी. तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडांत जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंकय सकना. ताका जावं मान आनी ससनाची राजवडकी. आमेन. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. श्लोक संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. संतोषां सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. श्लोक संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. सगळेच परस देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसाव. आमी तसो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर. वाकान स्तुते सवे ताच्या मंदिराच्या दरवटांतल्यान अर्गां गितां सवे ताच्या आंगणांत भितर सरा. ताचो उपकार मांदा. ताचे नांव हर्शिया. संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर. आमचो सरस्पर कितलो बरो. ताची कृपा युगां युगांतराक. ताचे विश्वासीपण संततेचे संततेक बाळता. श्लोक संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. देवाचे उतर ऐकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळतात आनी आपले थिरासनेन फळ दितात ती सुभागी. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालोका प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमात काय सुम्या. जायत्या शारांत हांव लोक जेजू सरशी येतच आसलो. अशें लोकां जमो सडत येतना जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एक ओंपी आपलें भी ओंपूंक भायर सरून गेलो. तो ओंपतना तांतलें थोडें मेरेर पडलें आनी तें मस्तून गेलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन खेलें. हेर थोडें भी खडपी सुवातेर पडलें. तें किरलालें पूण शेळ नातलेल्या वरवीं करपोन गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडकोटा मदें पडलें. कांट्या झाडां ताचें सवें वाडटना ताका तांणी अडसून मारलें. आनी हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें आनी थंय तें वाडोवन 100 वांट्यांनी फळ दिवंक पावलें. इतलें सांगून ताणें व्हडल्यान म्हळें, आयकोंक कान आसात तो आयको. हे ओपारीचो अर्थ कितें म्हणून ताच्या शिसांनी ताच्या लागीं विचारलेल्या वेळार ताणें जाप दिली, देवाच्या राजाचे गूट समजोवंक तुमकां फावो जाला, पूण हेरांक ते ओपारीच्या रुपार दिल्यात. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. हे ओपारीचो अर्थ असो, भी म्हळ्यार देवाचें उतर, मेरेर पडलेलें भी म्हळ्यार उतर आयकतात ते. पूण तांणी सत मानून बाच्या बिजोडीनाशें देंवसार येवन तांच्या काळजांतलें उतर तक्षण काण व्हरता. खडपी सुवातेर पडलेलें भी म्हळ्यार उतर आयकोन संतोशान ते मानून घेतात ते. पूण तांचे थंय पाळां रोमानांतलेल्या वरवीं ते थोडोस काळ सत मानतात आनी ताळणी आयलेल्या वेळार तें सोडटात. कांट्या झाडां मदें पडलेलें भी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकतले हेर थोडे, पूण हे जिणयेच्यो राटावळी ग्रेस्काय आनी कुशालयो हांकां चिरडितात आनी तांचें फळ पिकोवंक सोडिनात. शेकी बऱ्या सुवातेर पडलेलें भी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजांत तें सांबाळतात आनी थिरासणेन फळ दितात ते.
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, हर एक रैत एक इटाळ सुवात सोदता, एक फळाबरीत गादो सोदता. आनी त्या इटाळ सुवातेंत त्या इटाळ गादयेत हांव फळाबरीत फळ येवंक तो आशेता. त्या देखून तो गादो, तो सुवात, तो कोसता, तो नितळ करता, तांदूळ नाका जाल्यार पुरा काडून उडयता आनी तो गादो तयार करता बियां ओमच्या खातीर. तो आपली बियां ओमतना त्या गाद्यान मान तो बियां ओमता. तो मेरेर बियां ओंपिना, कोटपी सुवातेर बियां ओंपिना, जडकुट्या मध्ये तो बियां ओंपिना. केवळ तो बियां ओमता त्या गाद्यान मात्र, कोसल्या त्या गाद्यान मात्र तो बियां ओमता. कित्याक म्हण सांगल्यार त्या बियांत ताका बरें फळ मेळचें म्हण ताची अपेक्षा. आयच्या वांजळांत आमी आयकलें, जेजू देवाक एक रैताक सरी करता. हो रैत आयच्या वांजळांत आसलो तो रैत. तो आपल्या हातांत बियां घेता आनी गेल्या सगळ्यांक तो ओंपून सुवेता. रस्त्यान तो ओमता, कोटपी सुवातेन तो ओमता, जडकुट्या मध्ये तो ओमता, बऱ्या सुवातेर तो ओमता. तुमच्या मध्ये थोड्यान चिंतूंक पुरो, देव रैत न्ही. देवाक त्या रैताची ती समजणी ना म्हूण चिंतूंक पुरो. कित्याक म्हण सांगल्यार तो गेल्या सगळ्यांक तो बियां ओंपून सुवेता. ताणें सुवातेर तो गादो तयार करूंक ना, गादो कोसूंक ना. तो गेलो आनी बियां ओंपूनच गेलो ना. मुगाल बाबानो आनी भयणीनो, देवाक सगळी समजणी आसा. ही भूंय, हो संवसार ताचो गादो जावन आसा, ताची सुवात जावन आसा. त्या देखून ताचें उतर जेजू घेवन ह्या संवसाराक आयलो. तो देवाचे ते देवाचे उतर ओमतना केवळ थोड्या मानसान ओंपूंक ना, थोड्या मानसान उदक दिवंक ना, केवळ क्रिस्तांव मानसान दिवंक ना, केवळ फरिसांव मानसान दिवंक ना. सगळ्यांक ताणें दिलें. दुबल्यांक, धाकट्यांक, बऱ्यांक, थोड्यांक सगळ्यांक ताचें देवाचें उतर ताणें दिलें. आमचो देव जावन आसा उदार देव, और काळजाचो देव जावन आसा. देवाचें उतर आमच्या काळजांत येवन रमल्यार बरें फळ दिता. आमचें काळीज पत्रां बरीं जाल्यार, आमचें काळीज कांट्यांनी भरल्यार आमचे थंय ओंपले ते बी बरें फळ दिवंक शकना. आमची चिनी रागा मस्त्रान जियेल्यार आमची चिनी इटाळ जायना. ल्हान ल्हान कारणां खातीर भावा भयणी मदें झगडे, घोव बायल्या मदें झगडे, आवय बापाय मदें झगडे, आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें झगडे अशें जाल्यार आमची चिनी इटाळ जायना. आपूण आपणाक देव सोमेस्ताक म्हजे पोटस म्हजो देव म्हणून हेरांच्या घरच्या पावनांतल्यार आमची चीन इटाळ जायना. संवसाराच्या संगतीन लब्धून रावून संवसारी
संगतीच्या फाटल्यान वचून दुडवा फाटल्यान ग्रेस्त फाटल्यान आमी गेल्यार आमची चिनी इटाळ जायना. आमकां देवच नाका म्हूण चिंतून म्हाका जाय जाल्यार बरी हांव चिनी जियेल्यार म्हजी चिनी म्हजें काळीज इटाळ जायना. बक्षी नासतना सोंसली काय नासतना दुसऱ्यांचे हुस्कोस म्हाका नाका म्हूण चिंतून हांव जियेल्यार म्हजी चिनी इटाळ जायना. मागणें नाका, रजर नाका, सक्रामेंत नाका, मीस नाका म्हूण चिंतून म्हाका जाय जाल्यार बरी हांव जियेल्यार म्हाका दुसऱ्यांक वेळच ना, मागण्या वेळच ना. हर एक दीस हर एक वेळ हांव म्हज्या कामांत मग्न आसा, म्हज्या मोबायलांत आसा, म्हज्या लॅपटॉपांत आसा म्हूण चिंतून बसल्यार म्हजी चिनी इटाळ जायना. आमची चिनी फळां बरी जाय जाल्यार आमची चिनी इटाळ जाय जाल्यार त्या मर्यादेची देख आमी घेवंक जाय. कशे मर्येन देवाचें उतर आपल्या खालच्यान रोंपोवन दवरलें, ताचो बरो पोस केलो आनी दुसऱ्यांची गरजेन ती पावली. तवा ती जावंक पावली एक फळां बरीत. आनी आमच्या जिवनांत आमचें जिवन फळां बरी जाय जाल्यार आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवंक जाय. देवान रोमलेले तेर बी बरें फळ दिवचे खातीर आमकां जाय जाल्यार सर मजत देवाकाचे मागून घेवया. आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता विस्तार लंगड उतरांनी तुका वंदिता. संतोष बरीत काळजांनी कानी खांदिता, उल्हास बरीत गितांनी ओपून ती दिता. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची कानी तुगे. आशीर्वाद गंधाये तुगे तिचे सवय आमकां तुगे. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्व देवा बापाक मानत जावन मागात. हे तुमच्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान अहंकार मनितान जल्म घेतना तुजें अहंकारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्रान तें पवित्र केलें. आपणे घेतले मनश सैम वरवीं आमकां आमच्या पातकेंतले निवार म्हूण आनी पवित्र कर. आनी अशें आमचे भेटवण तुका म्हणटले जावं क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवय आसो. आमचे काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वायबाबा खातीर तूं अजाप मन वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसन आमच्या फायद्या आसूं. भगेवन आमकां म्हजो भक्तीन आज आमी उगडास करता आनी तुजें दिनवंशी गीत गावून तुजे कणवळण आमी वाखणता. शेकान शीत प्रितिमिकाचेर कितले वर्ती तुजी वेस्मिता. सर्व काळी मनशां तें कितली अपरबाय तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवे सकरणीचे काकोतीन तुवें नाजेर घाली आनी असो सोडूनदार मनशा कुलासो तुजो पूत आमचो जेजू क्रिस्त तेचे वरवीं आमकां फावो जालो. तांचे उदेशी देवदूतांची दळबा संतोशान तुका वाखणता सर्गा. तांचे वणोवणेची आमची ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार आसो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीन तुका जय, सर्गीन तुका जय.
जय 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 उत्सर्गीं तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गीं तुका जय 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 उत्सर्गीं तुका जय बापा खरंच तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची गोड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस माणसो सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिश्टान दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची त्याच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान तेन वाचलो ती आपल्या शिश्टांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांडले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराचे हे रगत पातकांचे बक्षण मेलच्याक तुमचे पसत आनी सुमेश मनचे पसत वरवतले हे म्हज्या उडासा करात Bawartas good purgatoria. Somya Jesu ami hovundo kata ani he kal sintle pieta title potintu वैभवान येस ami tuje maran परगरता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुद्दां आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्पुरा आख्ख्या पृथ्वीचे विस्तरिल्ल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उदास कर फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा पेटा पावल आमच्या गोली बापा आनी सगळी एजाकी वर्गा बराबर तिका प्रेतमगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्यान सुमेस्तांक तुजे परसळ मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांचे दाय कर म्हूण मागता आमकार म्हरी देवाची माय संगाती सांजू सतीचो पती भगवंत धर्मदत्ता भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन तुझे फ्रनाडमेट्स एसरचे सर मारतीर आनी सर्व काळी तुका मनवेल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूत पवित्रत्वाच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमची चिनी फळां बरी जाय जाल्यार आमची चिनी इटाळ जाय जाल्यार आमकां जाय देवाची कृपा देवाची बेसांव त्या देखून आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया त्या सुमयान आमकां शिकयलें त्या मागण्या सांगात आमी म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपट्टो ग्रास आसून आमकां दी आनी आमी आमचे केल्या आमकां
तशें आमची पातकां आमकां आनी आमकां थाळें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काय आमकां दी सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सुरंदर येशू क्रिस्त येणे बरोशा अत्रतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पत्न्यांतले चुडय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसबेच्या बाबरतेचेर देश घाल आनी तुजी कशी परमाय तिका शांती दी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं मोग आसूं आनी एकवट आसूं करता जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हे देवाचे शैली संसाराचे पाप करतात ती शैलीच्या जेवण आपल्यान तूं सुभागी सुमिया तुमचे भितर आमचे म्हाका फवना पूण जेवताना म्हाका भलायकी मेळटले जीविताकू वरकूर्पे सागोर वंदनीये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मुच्या आत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं पवित्र सक्रामेंतांत तुम पवित्र सक्रामेंतांत करस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता क्रोस हजार सायमना पतयता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो सट मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्या घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक आसादी तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक सादी तरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगोवन धरता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिंगस हांवें जेजू तुजे दान केदिंगूच हांवें वेगळ्याच जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळ्या सर जावंक म्हाका सोडी नाका आमीन आमीन प्रार्थया कानवाल्या बापा बागेवन आमकां मुरेक आज आमी मान करतना तुवें आमकां सर्गीन जेवणांत दोशी केलाय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता त्याच आमकां मरेचे देख घेवन तेचे वरवीं आमकां पावस जाल्ल्या सोडूनदाराची भक्तीपणी सक्रिय करून आमकां करपाक दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव वे आमेन सर्वेस्प तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान शांती तुमकां धाडटा देवाचे वडका उलो तुका मारता आमी मोगाळ माये कष्टा दुखांत आमचे व्हडशे काय काळजामची अर्पीत हांव सर्गेरान ये पाव तुज्या भुरग्यांक हरी एक घडये जिनियेन बापाची तुवें खुशी पाळ्ळी हरी एक मेटांनी ताका खालती जाली क्रिस्ता सुमियाची सेवा सदां करून ताच्या व्हडा मोगान माये तुजी येली उलो तुका मारता आमी मोगाळ माये